विजयान कितें उलोवचे परस जाण दवरपाक जाय। विजय आनी काँग्रेसी भशेन आलेबाय कोलेबाय हाडून आमी मोगोपा तयार करूंक ना। स्वताचे कार्यकर्ते घडोवन पक्ष मजबूत केलो आनी आमदार वेचून हाडले। विजया भशेन न्ही। विजयात इतलीच कापास्ताद आशिल्ली जाल्यार 1999 मोगोपाक कित्याक फोडलो काय म्हणून मंत्री सुदिनाचो विजयाक प्रस्न। विजयान सुदिनाच्या मंत्रीपदाचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर सुदीन उलयतालो। एमजीपीक परतून मंत्रीपद मेळपाची शक्यताय खूप उणी। सुदीन ढवळीकाराक जाल्यार मंत्रिमंडळात कशीच सुवात मेळपाची ना। सत्ते खातीर खंयच्याय पक्षा कडेन हात जोडपी पक्षाचो भौसान विचार करचो म्हणून विजय सरदेसाय उलयल्लो। ताका आतां मोगोपाचो फुडारी आनी मंत्री सुदीन ढवळीकारान जाप दिल्या। विजया भशेन आलेबाय कोलेबाय एकठांय करून आमी मोगोपा घडोवंक ना। आमी स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून तांकां आमदार म्हणून वेचून हाडले। विजय अशें करता काय म्हणून सुदीन विचारता। ऐकात ताचें म्हणणें। विजयाक प्रश्न विचारता की मेजॉरिटी येवन सुद्दां तांणी मोगो पक्ष कित्याक फोडलो 1999 मोगोचो पयलो। नंबर 2, जर प्रत्येक पक्षाक खंयचोय आसूं मागीर BJP आसूं काँग्रेस आसूं इतर पक्ष आसूं तांकां जर 22 मेळ्ळे जाल्यार तांकां दुसऱ्या पक्षाची गरज कितें आसता। प्रश्न म्हाका दुसरो आलेबाय कोलेबाय घेवन सरकारा करण्यापेक्षा स्वता कार्यकर्ते तयार करून आज पर्यंत मोगोन स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार केले। ह्या लोकांनी स्वताचे कार्यकर्ते तयार करून आमदार करूं ना। भारतीय जनता पक्षान स्वताचे कार्यकर्ते करून आमदार केले। काँग्रेसीन गेल्या आलेबाय कोलेबाय आतां सुद्दां विजय सरदेसाय कितें करता सेम थिंग। फुडेल उमेदवार जे खंय पडलेले आसा तांकां घेवन तो एक मोठ एकठांय माळ बांदपाक सोदता। तशांनी पक्ष वाडना। पक्ष वाडटलो जाल्यार संकरीतपणे एकठांय कार्यकर्ते करपाक जाय, बरे कार्यकर्ते तयार करपाक जाय आनी तांकां घेवन मुखार वचपाक जाय। ते हांवें केलें आनी त्या खातीरूच कार्यकर्तो कितें करता, आमदार जाल्या नंतर कितें करता हें डिसिजन हांवें घेवना। हांव जेन्ना 1999 आमदार जालो तेन्ना म्हाकाय अशें मंत्रीपद रोखडेंच आयिल्लें, पूण हांवें सांगलें ना, पयल्या टायमा हांवें मंत्रीपद घेना, दुसऱ्याक दिया म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।